हाऊस कमिटीची मिटींग जाली आनी ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली. ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली आनी हाऊस कमिटीची मिटींगूच घेवंक नासली. ही आफ्टर 2 years म्हाका दिसता ही मिटींग जाल्या आनी एवरी टायम आमी सांगताले हाऊस कमिटी जे हें करपाक डिमांड करपाक हांवेंनूच पयलू घातलेलें की हाऊस कमिटी जावचो म्हणून. बट हाऊस कमिटी जावन बसून लोकांक फक्त कळपाक जालें की बाबा म्हादयचें जालां कितें, म्हादय इश्यूचें कितें जालां. एवरी टायम आमकां कितें सबज्युडीस हेंच आयकूंक येतालें. आनी आयज पासून कमिटीन आमी तेंच विचारलें की तुमी फक्त प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता काय कितें, होच एक प्रश्न आसा. सो आयज हाऊस कमिटीन तेंच डिसायड जाल्लें आसा की आमी जो स्पिकर आसा कर्नाटकाचो स्पिकर आसा तांकां बरयतले आनी थंय सायड इन्स्पेक्शन करतले. हें आमी पयलुच्यान डिमांड केला की सायड वचून पळोवपाचें तरी. आतां थंय तुमी पळयता आसतले रिपोर्ट्स कितलेशे येयले तें काम चालू आसा. आतां कलसा बंडोराचें काम कंप्लीट जायसर आमी तशेंच पळयतले आनी इनलिगल तें काम करीत रावतले. ते म्हणटा की कोर्टांच्यान आमी आमचो हें स्ट्रॉंग आसा, आमचो स्टँड स्ट्रॉंग आसा. बट स्टँड स्ट्रॉंग आसून कितें फायदो, इनलिगली तें काम समज करता आनी उदक जें आसा तें डायवर्ट करता जाल्यार खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या लोकांक खंय ना खंय जो बेनिफीट उदकाचो मेळपाक जाय ताका लागून आमी वचून तें पळोवपाक तरी जाय कितें जालां तें. कित्याक ते म्हणटा आमचे जे जो WR डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स म्हणटा की थंय आजून पर्यंत कांय जावंक ना आनी रिपोर्ट्स येता की थंय सगळेंच काम चालू आसा म्हणून. सो ताका लागून जो डिमांड मागला की PWD जो स्पिकर आसा कर्नाटका तेजे कडल्यान हें करतले आनी चेअरमॅनान सांगलां आमी सगळे एक लेटर करता म्हणून आनी ते फुडें धाडटा म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे आमी तेंय सांगपाक सोदता आयज डबल इंजीन सरकार म्हणटा सेंटराक डबल इंजीन गोंयांनूय BJP आसा. दोनी डबल इंजीन आसून पासून कितें फायदो, कित्याक हें जें आसा म्हटल्यार सेंटरानूच तांकां हें दिलें DPRक क्लियरन्स दिवपाक हें केलें आनी मागीर परत कोर्टान गेले म्हणून स्टे ऑर्डर येयले. बट तरी पूण तेंचें काम चालू आसा. सो डबल इंजीन तांकां सपोर्ट करता कितें, हो BJP सरकार जो म्हणटा की आमी कसोच हो म्हादय आमची आवय म्हणटा, CM स्टेटमेंट करता तिका आमी कशेंच डायवर्ट जावपाक दिवची ना. सो CM डायवर्ट जावपाक दिवची ना काय तेच हात धरून ते डायवर्ट करपाक सोदता. आनी दुसरे वाटेन कर्नाटका काँग्रेसाचो सरकार आसा. आयज काँग्रेसाचे लिडर हांगा व्हडले उलयता, म्हादयक लागून खूब कितें कितें उलयता. थंय तेंचे लिडर्सांक तेंच्या चीफ मिनिस्टरांक जो चीफ मिनिस्टर मोदीक वचोन मेळटा आनी तो सांगता की बाबा हें जें उदक आसा हें उदक आमकां जाय म्हणून डायवर्ट करूंक, जो फ्लो आसा तो डायवर्ट करून कर्नाटका जाय म्हणटा. तांकां आमचे गोंयचे लिडर्स कित्याक सांगिना काँग्रेसीचे, तर तोय हो प्रश्न आसा. सो आमी गोंयच्या जो काँग्रेस लिडर आसा, प्रेजिडेंट आसा तांकांय लेटर करतले की वचा आमी जाय जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा. तुमी सांगा तुमच्या लिडर्सांक की हो जो म्हादय आसा हो म्हादय गोंया खातीर उरपाक जाय, जो आमचो शेअर आसा तो आमकां उरपाक जाय. हें खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय आनी हेच्या बाबतींत आमचो जो लेटर आसा तें तांकांय वयतले, सगळे जे काँग्रेस पार्टी प्रेजिडेंट आसा ताकाय धाडटले, तेंच्या MLAंकूय धाडटले की बाबा तुमी रिक्वेस्ट करात, समज हो सरकार कडेन जायना तुमी करून दाखया. सो दोनी BJP आनी काँग्रेस आयज दोनी सायडीच्यान एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा. दोनी बोवाळ मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून. म्हादय जाय जाल्यार त्या भशेन काम करपाक जाय आनी तें काम करतले. आयज तें काम दिसना कित्याक आमी हाऊस कमिटी पासून हें करून कमिटीच्या थ्रू जें काम जावपाक जाय आसलें आजून पर्यंत जावना. हांवें 2दा लेटर बरयले, 2दा पासून ते कमिटीची मिटींग पासून जावना जाली. आनी आयज ती मिटींग जाली, ती बीन मिटींग जाल्ली 10 तारखेक. ती खंय ना खंय काल आमकां फोन मारून सांगला की आयज घेतलें म्हणून. सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला, क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टेच तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले, पयलुचें दाखयत रावले आनी आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें ना, हें कांय जावपाचें ना. आतां पळोवया समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें. सो हें तरी करचें पडलें आनी ताका लागून सरकारा कडल्यान हें आसपाक जाय, सेक्युरिटी आसपाक जाय की आमी वयतले थंय म्हणून. सो आयज तो स्टेप घेयना जाल्यार ते थंय बांदीत रावतले आनी तें डायवर्जन जें आसा तें सगळें चालूच उरतलें. ऑब्वियसली डायवर्जन आतां आमी मिटिंगेक उलयले, तेंचे जो हो लिगल एडवायजर आसा, लिगल एडवायजर सांगता की इनलिगल चलता म्हणून. अरे इनलिगल म्हटल्यार कितें, डायवर्जन चालू आसा म्हटल्यार आसा. तुका लिगलिटीक लागून कोर्टान गेल्या, आमी आतां स्टे हाडपा लागून कोर्टान गेल्या, मात आजून पर्यंत स्टे मेळना. आमी लिगल जो एडवायजर आसा तांकां तेंच सांगलें की स्टे येवपाक जाय, आजून पर्यंत स्टे येवंक ना आनी ते इनलिगल ते काम करता. म्हटल्यार इनलिगल काम करपाक दितले. दिव्या राणे सांगता कितें काम चालू ना, पेपर कितें पळय आतां दिव्या राणेलो तो पेपर आसा, तुमकां खबर आसा कोणाचो पेपर तो, आनी तो पेपरूच दाखयता काय द गव्हर्नराचेर येयल्लें आसा की कशें काम चालू आसा कितें आसा. सो तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमी कितलेशे रिपोर्ट्स बाकीच्या पेपरांचेर कंटिन्युअस येत आसा, खंय पायप पडयले, खंय काम चालू आसा, खंय कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा. हें आमी लिपोवपाची गरज ना, हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज रुलींग पक्षाचे तरी आमदारांनी हांकां सपोर्ट करचें ना. दिव्या राणेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां पासून खुबसो इफेक्ट जातलो. सो तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितलो इफेक्ट जातलो फाल्यां उदक समज डायवर्जन जालें बंद जालें, म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सकट प्रॉब्लेम जातलो, सगळ्यांक जातलो. म्हटल्यार जे बेसनाक लागता तितून तांकां सगळ्यांक, म्हादय बेसनाक लागता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातलो. थँक्यू.